रामनवमी उत्सव प्रयुक्त रामायण सेशनांतू श्रवण करच्याक उपस्थित आशिल्ले सक्कड भक्तवृंदांक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता सर. आईचे अयोध्या कांडा स्पीकर जावन आशिल्ले हर ग्रेस जननी माताजी तुमकां एक प्रीतीपूर्वक स्वागत सांगता सर. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. श्रीरामचंद्रा विषय सगळ्यांक गोत्तशिलेची महाविष्णुलेची अवतार जावन गुंजेर येयले श्रीराम आणि आईचे आणि मस्त वेळ करच्याक हांव इश्ट पावना जाल्यार खंयचेय काम सुरू करचे फुडें फस्ट गुरुजनाले तशीच मालगडजनाले आशीर्वाद घेवचे बरे. तशी तकाची आता हांव श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी हांकां आईचे हे सेशन तू स्टार्ट करच्याक मंगलाचरण एक सांगचे गोस्कर आमंत्रण करता सर. माताजी रेडी असावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकत ना ऐकत असना. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. राजेश्वरी माताजी तुम्ही भक्ती भावारी सांगिल हे मंगलाचरण ऐकून परमपूज्य गुरुवर्यांक सकळ अनुग्रह आमगे सकळा वेरी जावन असतले म्हणून सांगून लेखून नेक्स्ट हांव अर्जुन राव हांकां आपयता सर. हांणी नाम रामायणाचे अयोध्या कांडाचे श्लोक रिसाइट करता. अर्जुन राव रेडी हो ना? अर्जुन आज टाइम लॉग आउट जाला की ओके कंटिन्यू करूया. कॅरी ऑन. भागवत पुराण कोंकणी श्रीरामाले रामनवमीचे विशेष परबे लेखारी आमकां सकळ जनांक रामायणा सेशन आयोजित केलेलं सर. रामायणा विषय जावन आमकां सकळांक विस्तार जावन कळका म्हणून एमिनेंट स्पीकर्सांक आपेसून प्रवचन दिवेसिता आसाची. आमकां सकळांक गोत्त आशिल्ल्या वरी रामायणांत आशिल्ले 7 कांडाचे बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्याकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड आणि उत्तराकांड प्रत्येकाचे 1-2 सेशन्स अशी करून आमकां करेक्ट जावन आमके अर्थ जाव तशी
आमकां करून दिता संती बालकांडाचे ऑलरेडी 2 सेशन भारी चंद रितीरी हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी हांनी सांगून दिलेले आसा. अयोध्या कांडाचे 1 सेशन ऑलरेडी जाल्लेले आसा. हे अयोध्या कांडाचे लास्ट सेशन हर ग्रेस जननी माताजीनच घेतिले आणि आमकां भारी चंद करून तितले आमकां सांगून दिलेले आसा. राम सीते लक्ष्मण घेऊन रेडी जावन भायर सोन सुमंताक सांगला थंय राबल्या ती माताजी भारी लायक आशिल्ले. आता नेक्स्ट काणीक आयकत आसा ती जाल्यार आयचे स्पीकर जाल्यार निमित्त आमकां सगळ्यांक गोत्ता आसा तुमी कोण तुमगेले प्रति एक परिचय आमकां गोत्ता आशिल्ल्याची येट हांवें बरी एक 2 हंत तुमगेले परिचय सांगून सोडता. टायमय उणे आसा तुमकां सुमार आयचे कवर करचे आसच्या पुरो. हरग्रेस जननी माताजी हांगेल परिचय आता सांगता. माताजी हांगेल कार्मिक नाव जयश्री कामत म्हूण सांगून हांगेले आनू गोविंद रामदास प्रभुजी आणि तशी हांगेले अम्मा विलासिनी दीदी माताजी हांगेल विषय जावन सांगता म्हूण सांगल्यारी हांनी भक्ती मार्गारी चिचोल ना इल्जन तशीची हांगेल्यांत अनेक विशेष म्हूण सांगल्यारी हांनी मात्र न्ही हांगेल नेक्स्ट जनरेशन प्रति एक तांगेल चेडू जा तांकां 2 चेडू संतोषी माताजी आणि तशीची पयचे अयोध्या बालकांड घेतिले श्रीकांत प्रभुजी हांनी दोन्ही चेडू एक्टिव्ह प्रिचर्स प्रत्येकांतू प्रीच करच्यांतू प्रत्येक प्रवचन घेवचे प्रत्येकांतू भारी एक्टिव्ह जावन आमकां येता सांती. तशीची माताजी गुरु जावन आशिल्ले हिज होली भक्ती राघव स्वामी महाराज हांगेल एक नाव सांगता तीच पडटा. तशीची हांनी हिज ग्रेस लक्ष्मणदास प्रभुजी हांगेल धर्मपत्नी. माताजी हांव तुमकां आयचे हे सेशनांतू प्रीतीपूर्वक स्वागत करता आसा. हांव 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तुम्ही तदनंतर स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. माताजी तुम स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम प्रार्थने राजेश्वरी माताजीन केला ते देखून रामालेख स्तुती म्हणतसावा. शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदान्त वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि. हरे कृष्णा. पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. हांगा ओट जाल्यार पुरा वैष्णवांक हांव नमस्कार करतस. हांगेल गुरु महाराजांगेले चरणारविंदाक नमस्कार करून तांगेले आशीर्वाद मागून घेतस. मागीर इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन आशिल्ले AC भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हांगेले चरणारविंदाक नमस्कार करून मागीर अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक आमगेल परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चरणारविंदाक नमस्कार करून आशीर्वाद मागतस. आजी मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग आमकां आज अयोध्या कांडाचे 2 दीस मुखांतर मेळटस. आमी मस्त आयनी म्हण जाल्यार आमगेलो अयोध्या कांड अर्ध पावलें ती म्हणयात. आमी फुडले वारो रामाले काणी रामायण
कशी ऐकू का म्हणाल भाव कंची भावार ऐकू का म्हणाल आम्ही मना करून घेतील असं चैतन्य चरितामृतांतू चैतन्य महाप्रभूचे सांगतस बनारस सांगतो ते मायावादी सलोटू एक सब ओट जतान थई चैतन्य महाप्रभून सांगेल कसं म्हणलं रे प्राकृत करिया माने विष्णू कलेवर विष्णू निंदा आर नाही इहार उपर अजर तू कसं म्हणलं रे विष्णूले शरीर प्राकृत म्हण कोण लेखत की तज्जके ओड निंदे विंगड उपरी तज्जके ओड निंदे विंगड नाके विष्णुनिंद आर नाही इहार उपर अज्जके उपरी जाऊनशील विष्णुनिंद विंगड ना ते देखो नो आम्ही राम साक्षात परम पुरुषोत्तम म्हणले एक भावारी हे काणी ऐकलरी आमका मोस्ट बेनिफिट आमका मेळत खंडित जाऊन मेळत फुडल्या वारो आम्ही पळेल कसं म्हणल्यारी आम्ही राम सीते लक्ष्मण वनवासा बाहेर सरल्यांती वल्कलांबर गल्ला आणि रतारी सुमंत्राक रथ रेडी करी म्हणता ताजवेर बेसून तानी त्याग जण वत्तान म्हणल्यारी शरताक ओरू ಮತ್ತೆ गोविलावेर जाऊन तो पडता त्यांना कैकेयी आणि कौशल्य ताका दोरू येतात त्यांना तो कैकेयीला सांगता आपण तुमका आपण का हांव तुमका त्याग करून जाल्ला सांगून कौशल्या लगी सांगता म्हाका तुगेले अरमने आपण वर आणि मुखारे हांव थंय राबता म्हूण सांगता राम लक्ष्मणान आणि सीतेन रथार वताना सकडे तांगेल मागशी वतान ती वचान गांवची प्रज पूर तांगेल मागशी वतान त्या वेळारी राम कसं करता म्हणल्यारी ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಯಗೆಲ್ಲ ಜನ ಸಂತಿ ಅಂಕ ಪುರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಜತ್ತ म्हणून सांगून राम इदे उंता रथ तुका आणि तांगल ಒಟ್ಟು चमकत त्यांनी सांजे म्हणताना एक तमसा नईंची साइड अंत पावतांती ते एक ऑड रुक्का मुळांतू रथ राबोचे सांगता ते रथ राबेल नंतर ते विश्राम करूया म्हणून सांगतात हंगा आम्ही एक कसं पळो का म्हणल्यारी सगळे अयोध्याचे बाहेर सरले कोणा सकड 7 दिवस की दारले मनुष्य त्यांनी आणि पुरे बाहेर सरले ते रामालोटो रामानातील गाव आमक नक्का रामानातील अयोध्या आमक नक्का आजी आमका एक गोतस कसं म्हणल्यारी मस्त प्रचलित जावन असेल एक विषय कसं म्हणल्यारी हे लोकांतो रामराज्य जाव का म्हणून सगळे सांगतात ते जल्लरी राम नक्का कोणाक अशिल भितरी सरकास्टिक पार्ट तिला प्रभुपाद सांगता ती रामा नतील तुमका रामराज्य मेळू साध्य ना रामाक तुम्ही सेंटर करून दवरल्यार मात्र रामराज्य म्हणता ती रामराज्य म्हणल्यारी एक राष्ट्र नाही राष्ट्राविषयी नाही ते एक परिवाराविषयी एक राष्ट्राविषयी एक व्यक्तीविषयी प्रत्येकलेने मना करून घेऊ का जाल्यार कसं म्हणल्यारी आमगेल जीवनांतू एक राष्ट्र चलयता सेंटर राम परिवारांतूय तशीची राम जाव का सेंटर एक व्यक्ती काही तशीची तेगेल जीवनांतू तेगेल सेंटर राम जाव का त्यांना मात्र प्रत्येकले काही राष्ट्र जाव परिवार जाव रामराज्य जावचे ना जाल्यारी ते रामराज्य जायना हे आम्ही सुरेर मना करून घेऊ का आईच दिसाक जनाक समृद्धी जाव का रामराज्य जाव का समृद्धी जाव का राम नक्का देव नक्का लक्ष्मी जाव का नारायण नक्का ना नारायण नसल्यारी लक्ष्मी ना हे मना करून घेऊ का आम्ही मी प्रत्येक जावन आता हनुमंतान
लंके वैर तुकून हुकताना हनुमंत पळयत काय लंके कितले ऐश्वर्य भर जावन आशिल्ले म्हणल्यार पुरा घर भांगराचे आणि 1-2 माळी येत नाही मस्त माळी आहे घर त्यांना हनुमंत लेखत काय हे लंके आम्ही भितर घाल्ले म्हणजे कॉन्कर केले म्हणजे मेगेल रामानाच वैरी राज्यभार पर्यत म्हणून लेखत काय अशी लेखून हनुमंतान ते लंके वैर तुकून हुकताना तका 2 राक्षस थंय गाय कट करचे दिसत काय त्यांना कळत काय हनुमंताक हंगा ये लंकेचे समृद्धीचे फाउंडेशन कसले गायक गोहत्ये गाय नाश करचे नमुन्याचे त्यांनाची हनुमंत लेख काय नक्का असल नमुन्याचे नागरिकते सिव्हिलायझेशन मिगेल रामा नक्का ते देखून पळय लंके रावणांची स्मर्तची विभीषणान जाल्यार ताजे राज्यभार काणगेवचे तो तयार नाशिलो इत म्हळ्यार ताजे फाउंडेशनाची अधर्म देखून समृद्धी जावका जाल्यार आम्ही केदनाय राम आकेंद्र करका आणि ताजे अडिपाया फाउंडेशन म्हणटा ती ते राम जावका धर्म जावका देखून आजी हांव सांगचे जाल्यार आमी लेख पुरंती समृद्धी कसले गायले गाय नसले पूर्वे ना एक अग्रिकल्चर साधारण गद्द असल्या पूर्वे नागरिकत खंय असते येतवे डेव्हलपमेंट येतवे म्हणून खंडितच डेव्हलपमेंट म्हळ्यार रियल डेव्हलपमेंट तांतच शिला प्रभुपादान सांगितल्या वरी इत म्हळ्यार आयच्या काळात आयच्या दिसान तो आमकां डेव्हलपमेंट म्हणून दिसू पुरो बदल डेव्हलपमेंट नाही आजी दुड्ड सक्कडस जाल्यार रोग सक्कड भरला जनाक गोमातेक इम्पॉर्टन्स दिनातील देखून गोहत्ये जाल्यार गांवांतू खंय आमगेल्या भूंयतू गाय एकाचोर ताजे रगत चोगू पडता की तितलताय आमी डेव्हलप्ड म्हणून सांगू साध्य ना हे पुरा सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट ते देखून कसं करका म्हणल्यार आमी जाल्यार इतले गांव भारतीय वेद लक्षणा गाय म्हणटा ती म्हळ्यार आमगेले साधारण आमगेले भारताचे पुण्य भूमीचे गांवची गाय हक्का आमी हाजे वाडोवचे पळोवका हक्का ते देखून आमी कसं करका म्हणल्यार आमी जाल्यार इतले जर्सीचे गायचे दूध पिवचे आणि ताजे आमी पिल्ल्यार न्हू ताका वाडोवचे प्रोत्साहन तांकां मेळचे ते पुरा आमी उणी करका जाल्यार इतले उणी करका हे भायरचे दूध मागीर तूप हे पुरा ते फॉरेन गायल पुरा सेवन करचे पुरा आमी जाल्यार इतले जायना म्हणून केलो जणाला प्रश्न येवचे पूर कडेरी जाल्यार इतले आमी मन केल्यार जाता हे आमी सूर्य राबोवका आमी लेख पुरंती गाय आणि गद्द वाडेल कुडला कसं डेव्हलपमेंट आहे म्हणून आम्ही बालकांडांत पळयला अयोध्यांतू 7 माळ्या बिल्डिंग तयार आशिल्ली काय त्यांनी चेरडान जातान ते सिंगारसीचे ते सिनरी हे करताना विवरण दिताना सांगला प्रति घर 7 माळी आशिल्ली आज इथं ना आमगेल्या कलियुगांतू आणि नंदोत्सवांतू नंदगावांतू ते सेलिब्रेशन वेळारी कृष्ण जाल्ले म्हणून सांगून ते आघोषा वेळारी शेत म्हळ्यार विवरण दूध यमुनोत्री तुकून यमुने हंग वृजभूमी येवचे जाल्यार हंग दूध ते नमुन्याचे तेकडेकಡೆ उड्डयतांत पिचकारी घालनी तेकडेकಡೆ उड्डयतांत चेरडू जाल्ले म्हणून नंद बाबाल गरलेगी कृष्ण जाल्ला म्हणून तो यमुने तुकून दूध यमुनोत्रीक वत काय तेन्ना आमकां जस्ट इमॅजिन करयात आमी कितले नमुने दूध ताणे होळोन असो पुरो आनी त्या दुधा भितरी ओडोड लोणया मुद्द पोवत काय श्वेत पळयताना श्वेत द्वीपांतू श्वेत समुद्रांतू श्वेत द्वीप अशी पोविल वरी दिसत काय तितले आयचे दिसांतू आमकां एक 100 ग्रामाचे लायक गांवची गायचे लोणी हाडी म्हळ्यार कितली तोंदर आसा कितले कष्ट भोगता म्हणून आमकां
गोत्ता ते देखून बद समृद्धी खंय म्हणल्यार राम आका सेंटर जावन आमी घेवका तेन्ना मात्र राम राज्य आमकां जावचे हे आमकां हांगा दिसता पळय रामान हांगा ते रथार बेसून वताना प्रती एकले म्हापशी वता ती कित्याक रामान नतिले गांव आमकां नाका ते जंगल रामान आशिले अयोध्या म्हण सांगून वता ती तशी ते ऑर्डर का मुळांत दिव लायताना सूर्यास्त जाताना सकाळी न्हीद येता सकाळी चमकल पाप सकाळी न्हीद येता ती सकाळी म्हणटाना रामचंद्र उठयता राम उठोन पळयताना सकाळी गट्टी न्हीद कोणी उठयनी अयोध्या जण पुरा फुडल्या लक्ष्मणाक आनी सीते जागयता सुमंत्रा जागयता आनी राम सांगता आम्ही झटपट हांगा तुकून वचका सकाळी आयास जावन न्हीद पडला आनी आमकां सोडचे अंदाज ना म्हापशी येता ती कळल्यारी ते देखून उग्गी वचका म्हणून वागोर रथ काणू त्यांनी ते तमसा न्हंय दांटवता ती दांटून जाता म्हणल्यार एकाड वचून जणाक वाट पळोवन आमकां म्हापशी येवचेक त्यांनी म्हूण सांगून तेकाड व्हरता गोडे हेकाड व्हरता ती म्हणून त्यांनी गोड्याक वाट चुकोवन तेकाड हेकाड व्हरून मुखार सिता सकाळी हान्नी पुरा उठोन पळयताना राम ना कोणेय ना मस्त बेजार पावता ती आजी आमकां अयोध्या कांड सूर कोरू दिल्लेलेची 9 कळवला 9-10 जाल्ला ते देखून आमकां आनीकय 50 अध्याय मुखार सुचेक जाल्ले इतले शॉर्ट करून हांव सांगता ते देखून काणी प्रती एकल्याकय गोत्तशिलेची जाल्ले इतले तत्व सांगता असो जाता म्हणल्यार हांगा वचून राम तशी मुखारसून वता गुहा मेळता ताका गुहा मेळ्ळो गुहा सांगता आमगे हांगा हे गांवांत तूं राब तूं म्हण सांगता ना हांव वनवासा भायर सरला म्हण सांगता तशीची तेसू मस्त मिष्टान भोजन दिता सकाळी आनी गांवतुल्याक पुरा राम आयला म्हण सांगून आनी रामाक विशेष रुपार आशिल्ले ते कंद मूल फल पुरा दिता तेन्ना राम सांगता हांव खायना पुरा आमी गेले गोड्यांक दी म्हणून हे आमी हांगा कसो पळोवका म्हळ्यार राम कितले मोग करता आशिल्लो प्रती एकल्याकय म्हूण आमी हांगा मना करून घेवका एक घोड जाल्यार ताका आमगेलोची म्हळ्यार एक भावना आशिल्ले आमगेले भारतीय संस्कार कसो म्हळ्यार आमी गाय पोसून सुरवेरी गाय खावचे दिवका गरले कसं प्रत्येक फुड्या काळांत प्रत्येक गरलेगी गाय आशिल्ले आयच्या दिसान तो सुण आस फुडे पहला टुकडा गाय को आखरी टुकडा कुत्ते को म्हण आशिल्लो आत्ता सुरवेरचे कुडको सुणे दिता आमी खावचे काय फुडे दावातय दवरना तिले सुरवेरी सुणे दिता ती गाय म्हणलेल्या प्रश्न ना खंयचे गरलेगी गाय येना असं अवस्थे राबला आमी बद दोळ्यांत पळयला वृंदावना गेल्ले वेळारी आमगेल श्रीला प्रभुपादाल भागवत त्यांनी दांचे स्कंद पावतान तांगेले आरोग्य वाट जावन मागीर त्यांनी देह त्याग केल्या नंतर ते भागवत कंप्लीट केलेले गोपी प्रणर्दन दास आणि हृदयानंद महाराज म्हणून 2 जणांना त्यांचं गोपी प्रणर्दन दास गोविंदराम प्रभू भारी फ्रेंड आशिल्ले त्यांनी आमगेल गरले येवन राबिल आसंती तांणी तांगेल माताजीन मस्त काळ राबिल आसंती आणि वृंदावना चमकल्यारी आमी त्यांनी गोवर्धना राबल्यात ते चमकला आमी आजी काही तांक वचून मेळो असत फूड चमकल्यार तांगे ते खावचे जेवचे राबचे पुरो आशिल्ले आमी तेन्ना तिणे ते माताजी नांव अर्चमुडी माताजी म्हण अर्चमुडी माताजीन केन्नाय सकाळी चपाती बाजून तिगे लागींच ती गाय आसता ते गाय तिका लेवंत आसता मातशी पाटी दोल्यान घरचे एक मेंबर शिदे पळोवका गेलेलेच एक ते चपाती बाजून निवोच तिने फू फू करून निवोन ते गायेक लेलो बेटी म्हण सांगून दिवची पळोवका कितली चंद बद घरची भाव बहिणीकी चेडूशे तशी तशी चोल नाशिल्ली आमगेले भारतान प्रत्येक गरलेगी हेच कड आमी मन करून घेवका आयच्या दिसान तू हे संस्कार ना जाल्यार कसले आशिल्ले फुडें आमगेले भारत म्हणून ते मन करून घेवका शिची आता कसं जाता म्हळ्यार तेन तुकून उपास गंगे मेळटा तांकां मुखार सित आसतना तेन्ना राम सांगता
गंगे पार करत साम सुमंत्रा तू आणि वस म्हणता. सुमंत्र सांगता भारी बेजार जातस मका हा वचन हांव तुका अंगार आपता म्हणता ना तुगेल कर्तव्य कसं म्हणलं रे तू वचनो दशरथाक चंद करून पळोवन घेवका आणि भरता एक संदेश दिवका कसं म्हणलं रे तीन हांव सुख एकल्याक पळोवका म्हणटा का हांव सांगितलं म्हणून सांग म्हणटा. नाथ सांगता पळय हांव चमकले रे ते प्रज पुरा म्हाका पळोवन अपास अति दुःख जावन रडता ती ते पळोवचें जायना ते म्हाका उदका हुडका जाता उज्जे हुडका जाता म्हणून सांगता. ना तू वचका चिची आणि तू वचन जाल्यार कैकेयीक एक संशयचे पुरो खंयची कालांत हांव मागशी येवन अपास राज्य भरणाक हांव हक्क निमगयताल की म्हण सांगून ते देखून आमी हांगा मुखार सिलेंती म्हण सांगून तू ते वचन सांगका म्हणटा. तशीची गुहा कसं करता म्हणल्यार राम खंय वता म्हण सांगून गुप्तचरांक मागशी पेटयता. राम कसं करता म्हणल्यार गंगे पार करता. गंगे पार करताना सीता माता तिगेले गंगेन तू हात आणि घाल अर्गी दिवन आपणायना आम्ही पुराय मागशी सेफली येवका अयोध्याक म्हण सांगून मागून घेता गंगा देवी लगी गंगा माते लगी. तशीची त्यांनी मुखार सीता असताना ती मुखार सीता असताना ह्याकडे सुद्दी मेळ्ळे त्यांनी वत असताना म्हणून वचून हांगा सुमंत्रा येईल कुडले दशरथ सांगता एक पण सांगा रामाल विषय म्हण सांगून त्यांना सुमंत्र हागेले रामाल विषय दशरथा सांगता म्हळ्यार ताक दशरथा पळयताना कळता आणि हाण वांचका म्हण जाल्यार रामालेच काणी जावका हक्का रामाले विषय कन्ना आयकोका आतला हो मस्त काळ काणा म्हणून रामाल विषय सांगता. सीती कसं काही म्हणून गयतान मस्त सांगू असं कसले सांगो जायना म्हाका तर टाइम नातील देखून सीतेल सांगताना ती सांगता सीत पाप तिका कष्ट अनुभवसून गोत्ता नव्हे ती नुत शिलते आम्ही कसं उलयतानी ती तिथं असते कसले म्हणून सांगताना मध्य मध्यान तू दिग श्वास काढतशील म्हणतशिली त्या पळोवन मस्त बेजार जातशील म्हाका म्हणून आणि नुत आशिल देखून कसले संदेश तीन तुमका पेटयला ना आता तशी हांव तिका तांक सकडाके नमस्कार घालून रथार चोवण येताना मात्र मस्त रडली रोवन 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 त्या पळोवन मिगेल गोड्याल दोळे त्या उद्दा आयले तशी त्या गोड्याक दोळ दिसना तिले मस्त तेकडे वतशिले समज सीधा वचना तिले म्हणून आयकले कुडले कौशल्याक मस्त बेजार जाता हे रामा मिगेल सीतेला वस्तशी जाल्ली मो मिगेल सुन्नेला वस्तशी जाल्ली मो म्हण सांगून दशरथ तेंच बहुत चुकतात तिगा तागे लोटो अयो ही कौशल्या काही बहुत चुकता. तिची रात्री म्हणताना अर्धरात्री म्हणताना दशरथ तागेले देह त्याग करता. हर दिवसू पळयताना चक्रवर्तीन देह त्याग केला म्हणून सुद्दी जाता. तशीची मागीर तुमकां तशिल्या वेरेची भरताक आणि शत्रुघ्नाक ते तुका आपून हाडटाना तांणी मावळेल गरले आसतना ती तांगेल मुखांतर ते पुरा क्रिये जाता अंत्यक्रिये पुरा जाता. अंत्यक्रिये जाल्या नंतर सुरवेर कौशल्य पळयलेले कुडले कौशल्य चिकेतका एक चुಚ್ಚून उलयता आयल वेन्ना तुगेल प्लान सकड चंद जावन वर्क जाल्ले नवे राज्यभरण करचे म्हणटा ताका मस्त दुःख जाता जाल्यार तो कौशल्याले येदूर तो शपथ घेता कोण हाजी सकड मागशेस तांणी नाश जावन ती तांकां चेरडाक जीश मारलेले कसले पाप मेळो बायल मनशाक जीश मारलेले पाप मेळो एक तन्नी मनशाक उद्दा दिनतिले शाप मेळो म्हणून तांकां सकड शाप दिता तांकां कसं सकड पाप येता की तन्नी मनशा उद्दा दिनतिले ते पूर शाप पाप तांकां येवो म्हूण सांगून सकड सांगून शाप दिता तांकां. तेन्ना कौशल्या कळटा बद हो जेन्युइन म्हण सांगून हाकले कसले चुकी ना म्हणून उडले तो कसं करता म्हणल्यार बरं तू एक हायवे बांदयता हांव रामाक आपूण हाडटा आपूण हांव वापास राय खंडीत करता आणि अन्नाले उत्तर परिपालन करचे कितें रे अण्णाल बदलाक हांव वनवास करता तागेल बदलाक म्हणून सांगता. तर तो चंद करून एक वाट बांदयता हायवे ब्रिज खंय खंय न्हंय आसा पुरा बांदून तागेल पुरा सैन्य सकड घेवन रामाक आपोवचेक वता
वतान वापास गुहा मेळता. गुहा काही एक नमुने डाऊट शे तो कसे लायलो म्हणून गुहा सांगता ताका डाऊट म्हणता रात्र न्हिदोच जाग काही म्हणता ना तुगेल राम अंग न्हिदलेलो म्हणून ते कुशा तणावेरी दाखयताना मस्त बेजार जाता. यो मिगेल अंग न्हिदलल्वे वन्य अंग न्हिदलिल्वे म्हणून तुरडता त्यांनी रोनो ते एक नेला ते कोंड काणू ते निदता भरत त्यांना गुहाक कळता हा बद अण्णा वैर प्रेम ಅಂತ इलो तशी तानी हर दिवस मुखार होतांती भरद्वाज ऋषी मेळता. रामाकनी सीतेके भरद्वाज ऋषी मेळ्ळंती. भरद्वाजला निम्गोनो राम चित्रकूटाक वचनो ब्राब्ला ते भारी चांग जागो म्हण सांगून हंगाय तशीचे हंक वत्ताना चित्र भरद्वाज ऋषी मेळता. भरद्वाज ऋषी तशी सांगता तुगेले उद्देश कसे लंगाई इले थंय तशीची भरताक सगळे डाऊट करतांती जाल्यारी हो सांगता भरद्वाज म्हाका गोत्तस मिगेल योग शक्तीन हांव पळयला तू कितले प्रेम करता म्हणून हांगा भरद्वाज एक उत्तर सांगता कसले ये काणी दांडोची देखून म्हाका गोत्तस तू रात्र प्रेम तू आयला म्हणून सांगून पुढे हांव लेक्चशिले भरद्वाजान भरताला सांगचे उत्तर ये पुढे हांव लेक्चशिले भक्ती केल्यार कसं जाता म्हणून भक्ती केल्यारी म्हाका धावाल दर्शन जाता म्हणून म्हाका अनुभव जाला रामाल दर्शन जाले म्हाका आता धावाल दर्शन जाल्यारी ताजे मागीर कसं फळ मेळता भक्तीच फळ धावाल दर्शन फळ कसं म्हणल्यारी त्यागेले एक भक्ताले दर्शन जाता म्हाका अत्युन्नत भक्त जावन आशिल्लो तुगेल दर्शन जाल्ली म्हाका इत म्हळ्यारी दावालेकय चड कसले प्रीती आणि प्रेम भक्ता वयर दवरका दावाले इतेक म्हळ्यारी देव पुणी आमगेल्या हातांत तितले मेळू दर्शन जावन एक आमकां मेळ्ळा काही गोपी साताय तागेले तांकां कृष्णाक तांगे लोट राबोवन घेवचे जायनी जाल्यार भक्त केन्नाय आमकां मेळटा आणि तांगे लोट असल्यार आमकां केन्नाय पतीत जायना ती इतेक म्हळ्यार भक्ताले आसचे केन्नाय राम कथे म्हणून मस्तच ते सांगू का पुराय हांव सान कॅप्सूल फॉर्मार तुमकां सांगला तुम्ही ते मना बेसून ते एक मनन करून जिके ऑड करून घेवया तशीची थंय रामान सुरवेरचे चित्रकूटांत हांगा वच्चे काही पुढे रामनी लक्ष्मण एक ऑर्डर का म्हणून निदतांती सीते राखून रात्री तेन्ना राम वापास लक्ष्मणा सांगता हांव वापास सांगतस लक्ष्मणा तू जाय जाल्यार वस जायना मे वच्ची सांग तू म्हळ्यार दशरथा पळोवचे ते कोणय ना आनी हांव कौसल्याक आनी तुगेल्या अम्माक तशी चंद करून पळय काही म्हणटाना राम सांगता ना हांव तुगेल सेवे करू मात्र आसूचे तुगेल सेवे नंतर म्हाका विंगड कसलेय नाका म्हणून सांगता म्हळ्यार तागेल्या अम्मान सांगला सुरवेर ताणे येत म्हणटान रामान सांगिले तू तशें तुगेल्या अम्माले वचून निमगय म्हण तो धावन वचून सुमित्रेला वचून निमगयताना सुमित्रान सांगिले खूप तरस पळना लक्ष्मणा पुता तुका एक मना करून घेवका हे कोणावेरी हे विशयान तुका कोणावेरी दोष दिसूनच कैकेयी मातेने अशी सांगिल देखून आमकां अशी जाल्ले वनवास जाल्ले म्हूण तू लेखूनच हे एक रामाले तो परम पुरुषोत्तम तक्का खुश नत्तिले तगले तुकून तांडून घेवचे हे सगळे ब्रह्मांडान तू कोणाकय तक्का मोस करून तगेले हाता तुकून काण घेवचे सादिना हे सकड ताका गोत्तसून जावची हे सकड जावचे आशिल्ले तो परम पुरुषोत्तम ये पूरा वनवासा वच्चे हे सकड खाली एक अभिनय इत्याक म्हळ्यार तुम्ही तुका एक चान्स दिवचे तुगेल अण्णाना तागेले सेवे करूक कितले भाग्यवंत म्हण तू लेक तुका एकलोच विंगड कोणाले येना अडचण नसतील ते वनवासान तुका कंप्लीट सेवे तागेले मेळटस ते देखून तू सेवे करका म्हण सांगता हे भारी एक चांग उत्तर आम्ही मना करून घेवका जाल्यार सुमित्रेले राम लक्ष्मण कोण ते साक्षात बलराम
कृष्ण जावन येता आणि बलराम जावन येता तो सेवी करूक. तेच विष्णू जावन येता ना अनंत शेष जावन येता. तेची बलरामनी अनंत शेष केदना कृष्णान आणि विष्णून राम जावन येता ना लक्ष्मण जावन येता की तो सेवे करूक भायर सरनातील असताल की तो सेवाचे आचार्य तो सेव करचे खंयची कोणाकय सेवे करका म्हण जाल्यार हागे लगी शिक्का जालेला लक्ष्मणा लगी. ते देखून आम्ही राम साधारणाचे ओड एक पुरुष ना एक काल्पनिक एक कथा पात्र म्हणले कुकनच प्रति एकलकय तंतू ಗೊತ್ತशिलिये तिची मुखार सितन असं जात म्हळ्यार हांगा सुमंतर येता तो सेफली मुखार सित असं म्हणून सुद्दी घेवन येवन दशरथा सांगता. ते रात्री दशरथ कसं करता म्हळ्यार तागेले कौशल्याला एक सांगता विषय हांव फुडी एक पंत भेटे वताना श्रवण कुमाराला काणी सांगून म्हाका ते तागेले बापसूल शाप मेळ्ळा. तीन तितलेचे कसं असो म्हणून खातीर मगेले चेरडू नातील वेळारी म्हाका देह त्याग करका पडता म्हणून म्हाका फुडें गोतशिल्ले. ते देखून हांव मगेले अंती लागीं येयले म्हण तो एक विशय कौशल्या लागीं सांगता. मी ते जाल्ले पुरा जण येता अयोध्यांत वचून राम आपोचे वता संती. राम आपोचे वताना अपास वाटेर गुहा मेळटा तशीची रामाक मेळ्ळेल बरी भरद्वाज ऋषी मेळटा. भरद्वाज ऋषीक थंय अपास तशीची त्यांनी मुखार सितांती मुखार सोनो चित्रकूटा पावतांती. चित्रकूटा पावताना थंय ये घोडेले असतेले पुरा धूळी पळोवन ते राम सांगता पळय ते की धूळ येता कसं म्हण पळयत म्हणून राम एक रुखार चोवन लक्ष्मण एक रुखार चोवन पळयताना भरता पळयता. उरले लक्ष्मण थंय मिसअंडरस्टँड करता भरताक ना भरत येतस पुरा सैन्य घेवन येतस बहुशा ताका राज्य जावका ताका भंय आसा आमी मुखार वचून ताका आक्रमण करता म्हणून म्हणटाना राम मात्र सांगता पळय लक्ष्मणा तुका भंय असल्यार तुकाच हांव भरत जाल्यार निमगोन ते सिंहासन दिता कळ्ळें मॅ. भरत तसल न्ही म्हण सांगता. हांगा आमी एक पळोवका कसं म्हणल्यार भरत तसल भक्ताक थ्रू आउट आमी कितले कडेन आयले पळय तागेले मावळ्याल गरले तुकून आईल तुकून कौशल्यन मागीर गांवतुल्यान प्रजेन अयोध्या प्रजेन मागीर गुहान भरद्वाज ऋषीन आता लक्ष्मणान प्रति एकल्याने ताका मिसअंडरस्टँड केलेले. हांगा तत्व कसं म्हळ्यार आमी मना करून घेवका आमगेले भक्ती मार्गांत तशीची आमकां मस्त अडचण येवचे करून कोणाके संग साधिना आमी प्रति एकल्याके खुशी करता संती प्रति अथवा आमी लेखले म्हणजे आमी प्रति एकल्याके खुशी करता संती प्रति एकले आमगेले भायर खुशी संती म्हण लेखली म्हणजे रीती आमगेले भ्रम आहे. ते देखून आमी मस्त दृढ मन जावन मुखार वचून वचका. तुमकां ते आता सांगूक म्हाका दिग करून ते पुरसत ना वेळ होईना. ते गाडवा घेवन एक बापसून आनी पुत्तान वच्चे काणी आसना तंतू ते बापसून वतान लेखता जण सांगता ती पुत्ता फुडें चमकस म्हणून पुत्तान गाडवार बेसताना मानतार बापसू फुडें चमकयत असतो म्हणून दोग जाणांनी बसले फळ त्या गाडवाक कितलो कष्ट दिता सांगते म्हणून गाडवाक एक बड्यार दोन लांबयताना यो गाडवा दोन अशी वेळ अन्याय करता सन कश कश केल्यार सूख ना. हे लोकांतू हे ऐहिक लोकांतू जण सांगता सांगते आशेला भितरी ऑड प्रॉब्लम हे लोकांतू कसं म्हळ्यार सबसे बड़े रोग क्यों क्या लोग क्या कहेंगे लोग तशी आशिल्ल्या भितर ऑड रोग हे लोकांतू क्या कहेंगे लोग जण कसं सांगता ते हेच एक आम्ही एक कन्ना तुकून आयकूचे कनच जिते का आयकन तिला वेरी कोर्ण आमगेल भक्ती मार्गा मुखार सिलेरी ना जाल्यार भरताना केलेल्या वरीची एकच सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजन्स म्हणटा ती व्यवसायात्मिका बुद्धीरीची आम्ही मुखार सिल्वे आमकां खंडित तो राम पावता. अशीची रामा मेळटा रामा मेळ्ळो
अगे फोटोन धरतांती रामनी भरत फोटोन धरतांती ते भरत मस्त सांगता अण्णा तू येऊ का चीची इत्याक म्हळ्यार आव तुगेल बदला हंग राबता म्हाका गोत नातील केल्लेली मेगेल अम्माल कसले षडयंत्र म्हाका गोत्तू ना म्हणटाना राम सांगता म्हाका गोत्तस जाल्यार आमगेले अण्णाले वाक्य परिपूर्ण कोरका ते मेगेले कर्तव्य मुखार सुनू अन्न वायट नाव येवचेनच म्हणटा हेचे काही पुढे रामू लक्ष्मणाक आणि भरताक पुरा पळोवन इत्ती तुम्ही आयले ती अन्न एकलो सोणू कसे विषय तू चंद कोण पळयतच ना गांव बालमेन मर्याद दितच नव्हे सुरवेर निमगयता ब्राह्मणाक मर्याद दितच नव्हे म्हणून अशी सकड निमगत ती आन कशी स म्हणटाना भरत सांगता अण्णान देह त्याग केला म्हणताना राम एक पंथ माती घेऊन ते पडता त्यानंतर हरी दुःख जाता दुःखांतू तो मस्त सांगता फोर्स करता भरत अण्णाक तू ना तिला वच्चना अण्णा तूची राजभरण कोरका म्हणताना साध्य ना म्हणतो राम मस्त हे करता हांगा मी कसं पळोवका म्हळ्यार रामाले धर्म सामान्य धर्म म्हणून सांगता तेक म्हळ्यार ते लोक धर्म आमका शिकोवचे जनांक कसं कोरका कसं कोरका म्हणून जाल्यार लक्ष्मणाले धर्म विशेष धर्म काय इत्याक म्हळ्यार रामान लक्ष्मणाक येवची नक्का म्हणताना तुगेले धर्म हे अम्माक अण्णाक पुरा पळोवन घेवका तू म्हळ्यार वत्तची ನಂಗ ಕೊನೆನ ಆತನಿ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಅರಸ್ತಾಂತಿ देखून तू पळोवन घेवका म्हणताना लक्ष्मण सांगता अण्णा वय असो पुरा अम्मा अण्णा पुरा पळोवचे धर्म ना म्हणा जाल्यार धर्म केतना कोरी येत ते शरीर अस्तित्व काळ न्ही मे ते शरीर ना जाल्यार जीवच्छव जाल्यार धर्म करू साध्य स्वे मेगेले स्वामी तू हा मंगा शरीर मात्र अण्णा मेगेल प्राण या शरीराचे तू तू वनवासा चमकल्यारी मक सोणू तू वनवासा चमकल्यारी शरीर मात्र जाता प्राणातील शरीरांत कसं धर्म करी येत देखून आम मृत जालेल्या लेका कची म्हणताना राम सांगता तशी म्हण जाल्यार तू यो म्हणून मेगेल धर्म तुक सेवे करचे अंग राबले हांव खाली जीवचे वची म्हणून सांगता देखून लक्ष्मणाल धर्म विशेष धर्म भरताल धर्म कशी भरताल धर्म विशेषतम धर्म म्हणून सांगता ती ये मी मना करून घेऊ का भरताले ते प्रीतीच नव्हे रामा वैरी विशेषतम अनेक एक डिग्री हाई इतक म्हळ्यार ताणे अगेले सुखाचे वासने लवलेश नत्तिले पामिलेची सुख रामाल सुखची आपणेल सुख विंगड अन्यथा मग कसले ना म्हणू मात्र ताणे तागेले जीवनात पळयलेले इतक म्हळ्यार ही आता भरत रामाक यो 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 म्हणताना राम सांगता तू वचून राय जावकाची म्हणताना भरत सांगता वचना तू नसतिला वचना वांगाची पोण घेवन आसता म्हणताना रामाक कसं कोरका म्हूण कळना हे भरताले प्रेम पळोवन जणा पुरा भारी खुश जाता ಒಟ್ಟ इले प्रजेंक पुरा ताणे तागेले सिंहासनार बैसन जाल्यार तो सकडाले हृदय सिंहासनार बेसलो तो म्हळ्यार रामा निमगयताना तू नातील साध्य ना रामा अण्णा म्हाका म्हाका हृदयान तू
जळत मका तू नतील म्हणताना जण पुरा जय हो बर जय हो बर अयोध्या जनाले हृदयांतू घाल्ले तगल्वी राज्य प्रेम प्रेम भ्रातृ प्रेम ताण दाखयले प्रजांक कसं जात म्हणल्यार कश कश केल्यार हो उठयना ऐकयना अंगार आपता म्हणता ताका राम सांगता तशेल्यार तू कसं म्हूण निर्णय करी तू सांगिल्या वरी हांव करता म्हण सांगता तेन्ना भरत दिसता प्रजांक पुरा भारी खुश जाता रामान सांगले आता भरतान कसं सांगले की ते हांव ऐकता म्हणून आत्ता भरत सांगता कसं म्हळ्यार तू अयोध्या म्हाका येवका म्हूण सांगता राम आमगेलो वटात येता म्हूण प्रजा बर भारी खुश जाता जाल्यार भरत लेखता मेगेले स्वामीक तक्का ತೊಂದರೆ ದೀವನು ಮೆಗೆಲೆ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಕೇಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅವ ಕಸನ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಧರ್ಮ ಮೆಗೆಲೆ तक्क संकोच घालनो तक्क द्वंद्व घालनो हांव मेगेले सुखाचे आशेचे पूर्ती केली म्हणजे री अर्थस्वे ताका एक प्रेम धर्म म्हणटावे प्रेम वैवे मेगेले म्हणून लेखत तो आणि तो सांगता म्हणल्यार बरे तो लक्ष्मण रामाला सांगता स्वामी तुका संकोच घालनो कंचे एक दासो स्वामी संकोच घालनो तो तगेले इष्टार्थ पूर्ती करतके तो तगल इतलं भाग्यहीन कोणेही ना म्हणून सांगता राम सांगता पळे भरता तू तशी उल्लोचन जय शिवलोचन जय सीधा सीधा सांग कसं म्हणून सांग तू कसं सांगत की ते कडेरचे निर्णय जाता म्हणून सांगताना भरत सांगता तुगेल प्रसन्न जावचे तुक्क प्रसन्न कसले ते करी राम अण्णा इथे म्हणाल दीनहीन भाग्यहीन भक्ताक तागेल प्रसन्न तू पळो नका तू कसं प्रसन्न जात की ते म्हाकाय प्रसन्न म्हणताना अरे कुशत ग रामाक राम सांगत काय आमा वनवास करून अन्नाले मर्या उतरा मर्याद राखून मागीर हांव 14 वर्स नंतर खंडीत येता म्हणून सांगता आणि भरताक फोटोवन धरतके फोटोवन दवरनो सांगतके चेरडा तुम्ही गेले प्रेम धर्म राखले म्हणतके अरे कुशत काही इतली नमुने विशेषतम धर्म भरत आले ते आम्ही मना करून घेऊ का इत म्हळ्यार रामाक वल्कल पुरा घालनो ते रानाक वचका जाता इथे मला वनवास घेतला त्याने भरताना वल्कल घालचे गतीन आशिले तोय वल्कल घालनो जटाक ते कसं की अंट जावची दूध लावून ताणे जट कोर घेऊन केसाक तोय तशीची 14 वर्स करता तागेले भ्रातृ प्रेम तांत कळत पळय आणि तो राम आपुणे रब्बोक पर्णकोटीर की गोही की कसले पुणे आशिले भरताक खंय रब्बील म्हळ्यार तो आपणाले अण्णाना न्यायलांत निद्दातना न्यायालार ते निद्दोच ताजे चड कष्ट पावक हांव दासू म्हूण सांगून ते न्यायाल खोंडून चिकेची मुळांत पोंड शेकोरनो त्या पोंडा भितर निद्दोनो आसतशिलो आणि सकाळी कंदमूल ते पुरा वेंचून हाडोक लक्ष्मण शिल्क रामाक जानकी आशिले रांदप करूक जाल्यार भरताक कोणेय नाशिल्लो एक कसरपुणी उल्लोचक एक वेळा दिसाक शत्रुघ्न येत आशिल्लो विंगड कोणाकय ताणे मागीर 14 वर्स कोणाले वट उरलेले ना भरतान सकाळीची प्रातः कालंतू ब्राह्म्य मुहूर्तांत कोणेय आपणाल तोंड पळोवच नका म्हणून सांगून नावचे वच्चे शिल्कय इत म्हळ्यार राम मेगेल अण्णाक रामाक तितलं कष्ट दिलाल मनीस मेगेल मितेन ताका आज वनवास चल्ला ते देखून मेगेल तसले अयोग्य तोंड कोणी पळोवच नका म्हणून ते नमने पल्ल्यार काळका वचून नाव येत शिल्कय तो तितली नमन्याचे विशेष धर्म तो आणि ताणे खाऊची कसं म्हळ्यार शुकदेवाना श्रीमद भागवतांत सांगला पळय गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रात्रा वल्कलांबरम म्हणून सांगला
9वाचे स्कंदांतू 10 अध्यायाचे 34th श्लोकान सांगला ताणे वल्कलांबर घालनो खाऊची कसं म्हळ्यारी पुढे काला यज्ञ घालचे जवे गोदी म्हणस जवे गोदी म्हळ्यारी बारली बारली म्हणतात ते गाये खावोन ते शेणा अंतू आईले म्हणून केलो ಅಂತ सांगतांती ते वेंचून शिज्जोन खावचे शिल्कೈ ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂತೂ ते शिज्जोನು खावचे शिल्कೈ ताने तित्ती नमुने विशेषतर धर्म आमगेले भरत भ्रात्रान रामावैर दाखयल्लस आणि शत्रुघ्नाले धर्म कशी विशेषतम आणिके अपास एक डिग्री हायकै भारी चंदस ऐकूचेक म्हळ्यार तो सान सुपुरो आशिल्ले भितरी जाल्यार तागेल धर्म विशेषतम म्हणून येता मोस्ट सुपरलेटिव्ह डिग्री रस खंयताय म्हळ्यार आमका विचार करूताय जायशना सगळी अवतार कालांत कೈ शत्रुघ्नान रामाले तोंड आशबरीत पळयलें ना कೈ ಕೊನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತೂ ರಾಮ ಅನೇದು ರೇತಾನ ತಗಲ್ ತೋಂಡ ತಗಲ್ ಒಟ್ಟು ವಾಸುನು ಆಶ್ಬರೀತ್ पळयना तिला असताला की ना इत्याक इथे म्हळ्यारी दृष्ट चित्तोपहारी म्हणून सांगता काय रामाक एक पंत पळयले री तागेले मुख ते चंद्र वदन पळयल म्हणजे एक पंत रामाले चित्तोपहारी म्हळ्यारी चित्त तो अपहरण करता चित्तापहारी इंजे तागेल तोंड आशबरीत हांव पळोवन थंयच मिगेल तोंड फिक्स जाली म्हणजे दोळ फिक्स जाली म्हणजे मागीर हांव मिगेल अन्य भ्रातांगेल सेव कशें करचे रामाले लक्ष्मणाले भरताले पुरो सेव कशें करचे म्हूण सांगून ताणें रामाक मस्त आशबरीत पळोवचें म्हणून आशिल्लें काय म्हळ्यार संत सेवे चुकोवन वता म्हूण सांगून आनीक रामाक वनवास जाल्यार ಒಟ್ಟು सीते आशिल्ले लक्ष्मण आशिल्लो लक्ष्मणाकय तशीची राम आशिल्ले सीत आशिल्ले ಒಟ್ಟು मागीर भरताकय तशीची तातावळी येवन पळोवचेक दास अशे शत्रुघ्न आशिल्लो जाल्यार शत्रुघ्नाक मात्र तो मात्र सिंगल आउट कोणी नाशिल्लो पुरो जणी ताका वियोग जाल्ले ती प्रत्येकले ते वियोगाक न्ही ताणें जाल्ली तितली न्ही पोंद दवरले कोणाकय दाखय न्ही कितलो ओड तागेले एक त्याग पळय ती एक पंत 24 घंटेंतू एक पंत पळोवचे आयला पुरो म्हणून भरत ताका सांगता एक पंत वचून पळोवन येवचे भरताक ताणें नंदीग्रामांतू आनी भरत सांगता कसं म्हणल्यार ये पादुका राजिये रामाल पादुका राजिये ते देखून हक्कनी आमगेले रामराज्यक कसली व्यत्यास ना देखून ये आमगेल रामराज्यांतू एकल्याने बेजार पावचे नज प्रत्येकल्यान हसून हसून गमतेरी तांगेल जीवन 14 वर्स गोतना तशी तांगेल जीवन कळून घेवका ते देखून तू केन्ना हसून हसू का तू रडल्यारी तांणी प्रजपुरा रडतांती प्रत्येकली दुःखार असतांती ये तुका हांव दिवची सेवे म्हणून भरतान शत्रुघ्न दिवचे सेवे कितलो भार पळय शत्रुघ्नाक प्रत्येकल्याकय खुशी करचे एक सेवे ते देखून ताण सकाळी उठयले कुठलं भारी कष्ट एकदा गोशाले वचके गोरवां पळोवचे गोरवां पुरा कसले खाय नातिले रामान नातिले कसले खाय नातिले असं काही कसं करचे गायेले उरलो ताणें पळय तुम्ही अशी खाय नातील बेसूनच खाय नातील बेसलेरी तुम्ही मरता ती नाजाल्यार सपूर जावन थंयची हुशार ना जग तुमका राम 14 वर्स नंतर येता तुमका पळोवचे नाकवे वय पळो का म्हणटा काय गोरवां रामान तुमकां पळोवन खुश जावचे नाकवे वय खुशी जावका तशें तुम्ही सम तड पुरा खावका रामान अपास तुमकां पळोवन दुःख पावचे आशेसले तुमका इतली काळताने 14 वर्स दुःख पाविले पुरो ते वनवासचे अपास दुःख पावकावे तुमकां पळोवन तशें सम नाका तशें सम खायंती तड सम पेंडी खायंती म्हण सांगून तांकां पहाटे परसून तांकां सम पेंडी हे पुरा सम घालचे काही तशीची गोडे काही खावचे अस्ते काही खावचे तशीची नंतर आणि ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ पुरा आसना तांगेले अयोध्यांतू ते ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ पुरा सांगचे की सम नांचेंती सम खावन तुम्ही सम नवे 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 स्टेप्स पुरा प्रॅक्टिस करून चंद करका तुमगेल डान्स इथे म्हळ्यार ऋषी मुनी पुरा
आगेले पट्टाभिषेका वेळार 14 वर्स नंतर रामाले मस्त डान्स प्रोग्राम पुरा दवरस त्यान तुम्ही रामा खुशी करचे की तरी तुम्ही भारी चंद जाऊन नृत्य करका मग आणि गायला आपण किती सांगोस काही ऋषी मुनी पुरा येतात ती रामाल पट्टाभिषेकाक त्यानं मस्त दूध गतीस तुम्ही समपट्टा केल्यार ना दूध मेळटा म्हणून सांगता काय शत्रुघ्न तशीची मागीर अरमने वचून कौशल्या मेळत काय कौशल्या मेळनो अम्मा पोट्टा बूक जाता मक्का म्हणत काय पोट्टा बूक जाता म्हणताना दिताना म्हणून सांगून ती दवर न्हू वत काय तू खा म्हणून सांगून ते जायना अम्मा म्हाका तूची खावो का म्हणून सांगू ना तो कौशल्याक लागी बस करयत काय तो तीन खावयतान ताका तू सुरवेरे घास खाव का मागीर हा म्हणून सांगू ना आवसूक खावो न्हू मागीर ते तुकोन कौस कैकेयीला वतशील काय सुमित्राला वतशील काय तशी प्रत्येक लगी वचून 14 वर्ष अखंड सेविका तागेले अनंत रुपारी एक नमुन्याचे आवसनातील जनाका आवसुले रुपारी खा खा रामाने तन बेजार पावचे नज्ज पुत्ता ऊतनातील जनाका पुत्ताल रुपारी अशी अनंत रुपारी तो सेवी करत काय आणि कसं म्हणल्यार शत्रुघ्न कितले काय म्हणल्यार सगळे नाटक केलेले मात्र काही ताणे रामान येवचिताय आहार खायन काही निद्दनी काही सकडे लेखतशिले काही दुद्धा काही द वेशीला हांतुळ पळे असत तागेले अंतपुरा वचून बागील घाल निद्दत पळे मग त्यांना भितर चमकल कुडले निद्द नाशील काही भितरी फाल्ली जाऊची ताय हा भारता हा रामा हा भरता हा रामा म्हणून सांगून जोरड तशील काही सकाळी तका राय्याक जागेला वेरी बाहेरी बेर्य मागिरी वाद्य पुरा तका जातशील काही तक जागोचे प्रातकालांतू कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे टोटल 119 चॅप्टर्स कशी दावंडायला म्हणून म्हाका गोत ना 2 घंट्यांतू कसं जालें सांगला कसं सांगन म्हणताय म्हाका गोत ना मन आईल उलयत चमकल सर हरे कृष्ण यावर रामचंद्र भगवान की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी चंदुकन सांगली ती आईची हे सेशन तुम्ही बरी आमका सुमार पॉइंट्स आमका गोतना आशिले म्हणारी आम्ही केदनाय रामायण पळयले आणि ती तशी ते सोडून आज तुम्ही कशी आम्ही खंयचे काणी रामाले हे काणी आम्ही ऐकताना सुरवे फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट पॉइंट आम्ही कसं मनान दवरून घेवका म्हणून सांगल्यारी राम म्हणाले परम पुरुष म्हणाले ते एक भावार आम्ही रामायणाचे श्रवण करता म्हणून सांगून आमका शिकून दिली तुम्ही आणि कशी एक रामराज्य स्थापन कशी जावका ताची विषय आमका तुम्ही सांगून दिले आणि हंतू आज तुम्ही म्हाका कव्हर केलं आणि काही मस्त खुशी जालें कसं म्हणून सांगल्यारी ताचे तत्व पॉइंट्स तुम्ही सांगिले मस्त लायक जाले आणि तितले आमकां ते मना गेले कशी आमकां ते केल्या उपरांत तू सुमार आमकां गोतना आशिल्ले आतां खाण हाण दिल्ले देवान केले दिसता तशें ना ते हाडलेले आशिल्ले पुरा फल वस्तू मेगेला म्हाका कशी पुढे मेगेल घोड्याक दी कितले रामाक देवाक तितले मोग आशिल्ले तागेले लागी आशिल्ले जनावेर तितले पुराची जनाचेर कशे मोग जन म्हणना प्राणी म्हणना पुरा जना इक्वॅलिटी एक हांतू कशी देवान पळयले म्हणून सांगून तुम्ही आमकां मना कोण दिले कशी तशीची ते तिन्नी आवसूंक कशी ते गांवां गेले नंतर कैकेक कोणे दुर्वचन म्हळेले अयोध्या जनाक वचून पुरा जना सांग तिन्नी राणयांक कोणे हे करनशी काही एक लेवलार इक्वॅलिटी हंतू एक सांगता म्हळ्यार रामाल उतराक तितली मोल तेन्ना आशिल्ले म्हणून सांगून रामान सांगले म्हणून सांगिले एक उतराक सगळे अयोध्या जनाक तिचेर कोप वच्चो तितली मोग आशिल्ले रामाक कैकेयी वेरी म्हणून सांगून मस्त पॉइंट मस्त जे तुमका इतले टायमान तुमका हे जाल्यार बरे आमकां सुमार पॉइंट आयकनातील पॉइंट पुरो सांगून दिले आनी माताजी तुम्ही मस्त थँक्स तशीची आमकां भरताले रामभक्ती विषय शत्रुघ्न रामभक्ती विषय पुरो आज मस्त कळलेलो आसा आणि एक मेन पॉइंट कसं म्हणून सांगून म्हाका दिसता रे आम्ही केन्नाय ते एक असता जनांक लोक क्या कहेंगे म्हणून सांगून
तो कसं लेखता हो कसं लेखता म्हणून सांगून ते आम्ही एक पॉइंटर ते सोडून आमका देवाले भक्ती मार्गार चलत असताना ते पुरा विचार आम्ही करचन हेजे आम्ही देवा समजावून पुरा नमुन्याचे काम करता म्हणून सांगून आमका मस्त तत्वाच पुरा आज तुम्ही सांगून दिलेलं सर तुमगेल मोवाळ उतरांतू आमका आजी मस्त तत्वज्ञान मेळशी दिसताच माताजी मस्त थँक्स धन्यवाद तितलेच टाइम आज मस्त उणी जालेले निमित्त तितले टाइम तुम्ही आज इतके पुरा कव्हर केलेले भारी लाईक केले तशीची आणि मेन म्हणून सांगल्यार रामाकाची आम्ही आमगेल केंद्र करूया म्हणून सांगून आयचे सेशनांतू श्री रामाल विषय ऐकून श्रवण केलेले सकड भक्तजना वेरी सदा काल श्री रामाले पूर्ण कृप जावो म्हणून हांव देवाला मागून घेता सर तशीची उपस्थित आशिल्ले सर्व वैष्णव वृंदांक धन्यवाद सांगू का म्हणून सांगून इथे म्हणून सांगाले तुम्ही इतली वेळ जाल्यारी तुम्ही आणि काही इतले पुरा वेळ जाला जी जाल्यारी पुरा जण तुम्ही पार्टिसिपेट केलेलं निमित्त तुम्हीची या टीमाची एक मोटिवेशन म्हणून आम्ही सांगू येता तशीच एक दोन अनाउन्समेंट आशिल्ले हाय 16 एप्रिल हाय हनुमान जन्म महोत्सव सगळ्यांक ताचे श्रेष्ठ दिसाचे एक शुभाशय वरे हांव हेची येवनार सांगता सर आणि फाय डिमन्स इन वृंदावन ह्या सिरीज कंटिन्यू जाता हे 7:30 क फाय संजेर आसा सगळ्यांनी ते फायचे एक सेशन अटेंड करून हे काणी टॉपिक मस्त जन गोत्ता सेशना नंद महाराज स्वॅलोड बाय विद्याधर स्नेक म्हणून सांगून गोतना मस्त जन गोतनातील असच्या पुरो म्हाका गोतना हांव पळयता आसा ताकाची कोणा पुरो नवेटो आणि स्पीकर हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभूजी येता सांती सो सकट जनाक फायचे हे सेशनाक येवका म्हणून सांगून एक विनंती करता आसा तशीची नेक्स्ट 18 एप्रिलाक सेम आता रामायण सिरीज कंटिन्यू जाता हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभूजी हन्नी अरण्यकांडा विषय जावन आमकां सांगू येता सांती पुरो भक्तजनांनी ते दीस बरे येवन अटेंड करता म्हणून सांगून निमगीता आसा तशीची 26 एकादशी आसा एकादशीक प्रति एकादशीक संपूर्ण भगवत गीता पुराण पारायण एवरी एकादशी करता आसाची तुमकां खंयची स्लॉट्स जावका कितले श्लोका दुखून खंयची चॅप्टर म्हणून सांगून स्टार्टिंग गारीची तुमकां जाय म्हणून सांगल्यारी तुम्ही तुमगे इष्ट आशिल्ले घे स्लॉट्स तुम्ही अवेलेबल असल्यारी माया माताजी जो भारती माताजी जो विद्या माताजी हांकां कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही तुमगेले ते दिसू पटनाक तुम्ही पार्टिसिपेट करू येता म्हणून सांगता सर आणि बिंगट कसले अनाउन्समेंट आशिल्ले प्रभूजी ना कंप्लीट जाल्लेलो आसा ओके तशें जाल्यार तशी आमगेले समाजाचे अभिवृद्धीक आणि रक्षणेगोस्कर नरसिंह प्रणाम आणि नरसिंह आरती सांगता सर नरसिंह प्रणाम जाल्ले तशीची हे सेशन हांगाची विराम करतासी श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहेर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहं श्रीमतीं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रल्हाद की जय
अंगाविराम करता सन्ति वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सर। हरे कृष्ण।